कुडचड्यार बाजारात नगरपालिकेन अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केल्या। फुटपाथार सामान दवरतल्यांक नोटीसी काढल्यात। बुधवारा सांजे मेरेन फुटपाथ क्लियर करिना जाल्यार ब्रेस्तारच्यान कडक एक्शन घेतले म्हूण पालिकेन शिटकावणी दिल्या। तशेंच स्ट्रीट वेंडर्सांक वेगळी शेड बांदिल्ली आसा, तरी ताजो वापर करिनात म्हूण कुडचड्या पालिकेचो सीओ सांगता। आयज वो आमी ड्रायव्ह घेतला, सगळे आमी मार्केटांक बी सगळे भोंवले। त्याशिवाय सिटीक शॉपां तांकांय बी आमी आज समज दिला, इव्हिनिंग पासून सामान तुमचे भितर दवरा, ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमचे लेबरर्स येवन मार्केट इन्स्पेक्टरान इन्स्ट्रक्शन दिला की ते सामान तुम्ही जप्त करा म्हण। हो ड्रायव्ह आमचो असो चालू उरतलो। स्ट्रीट वेंडर्सांक बरी सेड करून दिला आमी। स्ट्रीट वेंडर्सांक एक सुंदर सेड आसा, पूण ताजो यूज जायना। हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे स्ट्रीट वेंडर्सा फॅसिलिटीज आसा हांगा, पूण ताका स्ट्रीट वेंडर्स हे भायर बसले कडेन दिसला। आयज हांवें डायरेक्शन दिला इंजिनियरांक, मार्केट इन्स्पेक्टर, सुपरवायझरांक, स्ट्रीट वेंडरांक भितर सोय करा। 15 दिवसां भितर तांकां प्लॅटफॉर्म जसो बांदून दिवपा जाय तो एक प्लॅटफॉर्म बांदपाचो उरला, तो 15 दिवसां भितर बांदून दिया तांकां। आनी स्ट्रीट वेंडरांक सगळे भितर मार्केटां भितर स्ट्रीट वेंडर झोनाक तांकां प्रस्थापीत करा म्हण। हाज्या पयलीं प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो, ताज्या फाटभुंयेर खंय नगरपालिकेन ही कारवाय सुरू केल्या। आमी ड्रायव्ह दवरलो आसा की आमचे चीफ ऑफिसर, मार्केटिंग इन्स्पेक्टर, बाकी सगळे आमचे स्टाफ आनी आमची मार्केटिंग कमिटी सगळ्यांनी ड्रायव्ह दवरून आज सगळे सिलेक्शन आमी केल्ले आसा की हांगा इनलिगल कितें चल्ल्या तें क्लीन करचें, पब्लिके कसल्या कोणाक त्रास जावपा जायना म्हणून एक आयज सांजे तांकां सगळे कार्ड म्हणल्यार आमी कडक एक्शन घेतले म्हणून आमी सगळ्यांक वॉर्निंग दिल्ली कडेन आसा। करपाचो मेन हेतू कितें? मेन हेतू म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी आमगे रिपोर्टरांनी की न्यूज बीज मारलो की हांगा इनलिगल चालू आसा, हांगा कितें जाता, कोण कितें नाका आसलेलें करता म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना हांवें मागीर नोट घातलो आमगे सीओक आनी एक कडक एक्शन घेवची म्हणून। आनी आमगे पब्लिकाक कसले त्रास जावपा जायना, फुटपाथीर क्लीन जावपा जाय, फुटपाथीर लोकांक चलता आसतना कसले प्रॉब्लेम जावपा जायना अशें म्हणून आमी एक हांवें तांकां सीओ सांगलें तेन्ना आमी हो ड्रायव्ह आयज कंप्लीट केल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। पोकर स्पोर्ट्स लिगाची फायनल मायाच्या 28 तारखेर गोंयांत जातली। ह्या लिगांत 12 टिमी वांटेकार जाल्यात। एकूण 108 प्लेयर्स ह्या लिगांत वांटेकार जाल्यात। 22 मे सावन ही लीग सुरू जाल्या। There are so many poker websites. There are so many poker websites in India, and there are so many other poker companies worldwide. To sell each of them a team would be one call away. Since I've been involved in the poker industry for 9 years, one call and it's done. But we decided that we want to move poker away from the poker businesses. So what we did is we said we want to actually sportify it with the help of Mr. Amit Burman, who is the vice chairman of Dabur. We got in touch with a lot of different people. The first team we actually sold was Delhi Panthers. That meeting was just 1 hour, but post that it was for 2 months we ensured that we don't sell a team to just about anybody. And they're a mix of professional poker players, international players and amateurs. We actually ran tournaments, free tournaments all over India, live and online on adda52.com and made people play multiple tournaments to come have a chance to qualify for the league, for the Poker Sports League, and showcase their skill on a national stage. And we had 20,000 participations from all over India, out of which only 48 people actually made it to the various teams of Poker Sports League. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।